जर तर मनीस कोणी कितेंय करनासचें पळोवचे खातीर CCTV कॅमेरा घालता तर देवाचे दोळे कितले पळवंत आनी सक्तिवंत मनशांचेर निरंतरी नदर घालनात गी खंडीत जावन ते नदर घालनासात. आमी वाचता सिराकाच्या बुकांत 20 आनी 3 वसरांत 19 बडीर सिराक चॅप्टर 23:19 म्हणटा थोडे मनीस केवळ मनशांच्या दोळ्यांक भियेतात. मनशाच्या दोळ्यांक म्हळ्यार थोडे फावटी मनीस थंय हांगासर भोंवता आसतना कितेंय चूक करता जाल्यार अपराध करता जाल्यार कितेंय पातकां करता जाल्यार पयलें पळयता खंय मम्मी पळयता गी डॅडी पळयता गी म्हणून न्ही. कोणीय पळयना जाल्यार तांणी मोबायलाचेर पळोवचें दुसऱ्यांच सक्कड पळयतना मोबायलाचेर पळोवची संगती दुसरेंच सक्कड आसतना टीव्हीचेर येवची चॅनलां दुसरेंच कोणी नातल्यार टीव्हीचेर चॅनलांच बदलातात कोणी आसल्यार त्या वेबसायटीचेर इंटरनेटाचेर पळोवचें दुसरेंच पूण कोणी नातल्यार दुसऱ्यांत आमी पळयता. कोणी नातल्या जाग्यार देखून थोडीं जाणां गांवांत पयस रावतात कोणी नातल्या जाग्यार वचून कोणी नातल्या हॉटलाक वचून कोणी नातल्या बोल्या आडोसाक वचून दुसरींच कामां करूंक प्रयत्न करतात. पूण म्हाकाचें न्हू आमी उडासुरी जायी मंद आसून थंय देवाचें उतर म्हणटा सिराक 23:19 पूण देवाचे दोळे सुर्या प्रास 10,000 वांट्यांनी चड परसडीक. देव बरो दीस ती तुमकां समेजता. दिव्यवाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाक हांव तुमकां व्हडा मोगान आनी मानान स्वागत करता. सांतिसीम त्रिंदादीक मान करया आनी ह्या मागण्याची सुरवात करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराचे नावे आमचो आधार ताणें रचला सर्गांनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो. भोवमोगाचें न्हू देवाची कृपा आमकां सांगत हाडटा. विविध कॉन्टिनेंट्स भूखंडा म्हणटा आमी आसचे आमकां विविध राष्ट्रांनी विविध देशांनी आसचे आमकां विविध वावर करन आसचे आमकां हळ्ळ्यांत शहरांत आनी विविध गांवांनी आसचे आमकां सर्वेस्पर देव ताच्या कृपेच्या मोगांत आमकां एकवटायता. ही कृपा आमच्या भोंवतणी आमकां आरावची आमी अनुभव करया. एक गीत आमी गावन समयाचे हाजरपण आमी अनुभव करया. सगळी सृश्टी समयाची स्तुती करता. दैवी कोलो रेत्र मंदिराच्या गायना बुकांत B34 B30 कंतार नंबर पान नंबर 50 पेज नंबर 53. सगळी सृश्टी सौम्याची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सौम्याची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सौम्याची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सौम्याची स्तुती गायता. सोकणी सांवजां सौम्याची स्तुती गायता. सोकणी सांवजां सौम्याची स्तुती गायतात. सोकणी सांवजां सौम्याची स्तुती गायतात. सोकणी सांवजां सौम्याची स्तुती गायतात. गोडे दोंगर सौम्याची स्तुती गायतात. गोडे दोंगर सौम्याची स्तुती गायतात. रूख झाडां सौम्याची स्तुती गायतात. रूख झाडां सौम्याची स्तुती गायतात. एकठांय जावून सौम्याची स्तुती करया. एकठांय जावून सौम्याची स्तुती करया. ताळयो पेटोवन सौम्याची स्तुती करया. ताळयो पेटोवन सौम्याची स्तुती करया. नाचून गावोन सौम्याची स्तुती करया. नाचून गावोन सौम्याची स्तुती करया. स्तुती करया सौम्याची हालेलुया. स्तुती करया सौम्याची हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रार्थुया. सर्गींच्या देवा बाप्पा तुवेंच आमकां हात दिल्याय ते उबारून तुका अर्गां वाखाणणी दिवंक. तुवें आमकां पांय दिल्याय दिंबी घाल दिंबयेर पडोवन तुका नमस्कार करून प्रणिपात करून तुका अर्गां आनी होगलाप दिवंक. तुवें आमकां अपुर्ब असो ताळो दिलाय.
आनी चिंतूंक मोतीन सकत इलाय काळजांत मोगाचीं भोगणां घाल्याय हीं सगळीं वापन अपुरबायन गितां गावन तुका महिमा वाकाणी दिवंक तुवेंच आमकां कृपा दिल्याय बापा आमकां दिल्ली सगळीं देणी आनी तालेंतां आनी आमची कूड तुकाच आमी समर्पण दिता तुज्या महिमेक आमी उंच उबारता दिव्य वाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमा द्वारे तुवें आमकां सांगता मेळयलां बापा आमी करचें मागणें आमी करचें आराधन आमी करची स्तुती तुका मानवाली जावं दी बापा आमी सर्गींची दारां पडोवन मागता आसतना सर्गींत धांवन तुजी कृपेचो शिवर आमा समेस्तांचेर तूं देवय बापा सगळ्या संवसारभर दिव्य वाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमांत वय वांटेली जावच्या सर म्हज्या भावा भयणीक तुज्या कृपेन नेटय तांकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय साल्वासांचो अनुभव दी हर एक वायट सवय सोडूंक संवसाराच्या आकर्शणांतल्यान मेकळे जावंक सर्गींचे दीस लावंक तुज्या सुवार्थेचो उजवाड पळोवंक आमकां फाव कर बापा पिडेसांची पिडा गुण कर कश्टांतल्यांचे कश्ट हळू कर काम नातल्यां बरें काम फाव कर सैरीक आशेतल्यांक वेळार एक बरी सैरीक फाव कर काजारी जिवितांत भुरग्यांचे देणे आशेतल्यांक बरें भुरग्यांचे देणे फाव कर वय सोसूंक जाय तितली दूख सोंसता थोडीं जाणां विविध पिडे वरी कश्ट जाता त्या सर पिड्यांतल्यान तूं निवार बापा मरणांतीक पिड्यांतले तूं आमच्या मोगाच्या मनशांक तूं बचाव कर बापा अशें कुटुंबां शांती समाधान आनी तुजी आशिर्वादां भरपूर आमकां फाव कर हें सगळें आमी मागता तुज्या मोगाच्या पुताच्या जेजूचे नांवी आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगा जाणा केदें व्हरतें भाग आमचें संवसारांत खंय खंय आमी आसा एकामेकां आमी पळयना पूण ह्या दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमां द्वारे आमी सांगता येता आनी आतां नातालां फेस्त आयलें म्हणटा आसतना समिया जेजूच्या त्या जनान दिवसाक आमी अपुरबायेन तयाराय करता मोगाच्या न्हू तुमची तयाराय भोव अपुरबायेची जावं दी ह्या वर्सा समिया जेजू क्रिस्ताचो जनन तुमकां विशेश संतोश संभ्रम आनी तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या वैयक्तीक जिवितांत वर्ती आशिर्वादां हाडून दिवंक मागता आनी येवचें वर्स 2025वें वर्स जुबल्यावाचें वर्स त्या जुबल्याच्या वर्सा आमी बरवर्साची यात्रिका म्हणून आमी नियाळ करता वी आर पिलग्रिम्स ऑफ होप बरवर्साची यात्रिका तुमच्या जिवितांत चड आनी चड समृद्धी ग्रेस्तकाय आशिर्वादां बेसावां मान महिमा कीर्त तुमकां येवच्या वर्सांत लाभोवन दी आनी विशेश जावन समिया जेजू थंय देवाक महिमा दिवचें असलें पवित्र आनी भाग्यवंत जिवीत तुमचें जावं दी म्हणून तुमच्या सर गरजां पासो त्या सांवा पासो दैवीक रेत्र मंदिरांत आमी मागता तुमकां कसलेय वय त्या सांवा धाडूंक आसल्यार आमच्या डिवायन कॉल सेंटरची वेबसायट आसा डिवायन कॉल सेंटर मुल्की मँगलोर ताचे वेबसायट या तुमच्या पळया या आमचे ते ॲप डावनलोड करा थंयसरी तुमी विनवणी धाडयेत मोगाचें आज आमी देवाचें उतर बरें नियाळ करया आज आमच्या नियाळाक देवाचें उतर जावन आसा देवाच्या उतरांचो संदेश जावन आसा देव आमकां सदांच पळोवन आसा गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग ओवर अस असलो नियाळ म्हाका आयलो कित्याक म्हळ्यार हांव रस्त्यार चलोन आसतना थंयसर हांवें एक बरोवन घाल्लें वाचलें यू आर अंडर सर्वेलन्स म्हणून यू आर अंडर सर्वेलन्स आनी एका जाग्यार हिंदींत बरोवन घाल्लें ऊपरवाला देखता है म्हणून आनी थंयसर ऊपरवाला देखता है म्हूण बरयल्या सकयल्यान थंयसर हांवें पळयलो एक दोळो म्हळ्यार CCTV कॅमेरा हां तितल्यार हांव जाणा जालो कोण गी म्हाका पळोवन आसात CCTV कॅमेरा आसा ह्या दिसांनी त्या एलिवेटराचेर लिफ्टाचेर वेतना ती लिफ्टा भितर एक कॅमेरा आसता खंयच्याय एका इन्स्टिट्युशनाक आस्पत्रेक गव्हर्मेंट ऑफिसाक भितर येतना थंयसर चराय खुशीन आमी पळयता CCTV कॅमेरा तितल्यार म्हज्या नियाळाक आयलें जर तर मनीस कोणी कितेंय करनासचें पळोवचे खातीर CCTV कॅमेरा घालता तर देवाचे दोळे कितले पळवंत आनी सक्तेवंत मनशांचेर निरंतरी नदर घालनात गी खंडीत जावन ते नदर घालनासात आमी वाचता सिराकाच्या बुकांत 20 आनी 3 वरान 19 बडीर सिराक चॅप्टर 23:19 म्हणटा थोडे मनीस केवळ मनशांच्या दोळ्यांक भियेतात मनशाच्या दोळ्यांक म्हळ्यार थोडे फावटी मनीस थंय हांगासर भोंवता आसतना कितेंय चूक करता जाल्यार अपराध करता जाल्यार कितेंय पातकां करता जाल्यार पयलें पळयता खंय मम्मी पळयता गी डॅडी पळयता गी म्हणून न्ही कोणीय पळयना जाल्यार तांणी मोबायलाचेर पळोवचें दुसऱ्यांच सक्कड पळयतना मोबायलाचेर पळोवची संगती दुसरेंच सक्कड आसतना टीव्हीचेर येवची चॅनलां दुसरेंच कोणी नासल्यार टीव्हीचेर चॅनलांच बदलातात कोणी आसल्यार त्या वेबसायटीचेर इंटरनेटाचेर पळोवचें दुसरेंच पूण कोणी नासल्यार दुसऱ्यांत आमी पळयता कोणी नातल्या जाग्यार देखून थोडीं जाणां गांवांत पयस रावतात कोणी नातल्या जाग्यार वचून कोणी नातल्या हॉटलाक वचून कोणी नातल्या बोल्या आडोसाक वचून दुसरींच कामां करूंक प्रयत्न करतात पूण म्हाका न्हू आमी उडासुरी जई मंद आसून थंय देवाचें उतर म्हणटा सिराक 23:19 पूण देवाचे दोळे
सुर्या प्रास 10,000 वांट्यांनी चड परसडीक. म्हाका न्हू हें उतर आयकतना म्हाका अजाप जावचें. आमच्या जर तरी CCTV कॅमेरा आसल्यार ताका मुखार मात पळोवंक जाता, फाटल्यान पळोवंक जायना. देखून ह्या दिसांनी ते 360 डिग्री गुंचे कॅमेरा आयल्यात. पूण 300 डिग्री गुल्यार ताच्याच जाग्यार गुये शिवाय फाटीं गुवंक जायना तांकां. मनशाक मुखार पळय शिवाय फाटीं पळोवंक जायना. फाटल्यान पळयत जाल्यार ताणें गुवन फाटीं पळयचें. तितल्या भितर फाटीं आसल्यार कळटा की तो गुवला फाटीं म्हणून. म्हूण देवाचे दोळे सुर्याच्या उजवाडा प्रास 10,000 वांट्यांनी. पळया कितले अपुर्बेचें उतरां. मनशाचे हर एका कुशीचेर ते नदर घालतात. पळया म्हळ्यार देव निरंतरी आमचेर नदर घालना आसा. आनी थोड्यांनी चिंचे आसा देव आमचेर नदर घालना आसा तर देव आमकां धरतलो, देव आमकां शिक्षा दितलो, देव आमकां शिराप घालतलो म्हणून. तशें न्ही मोगाचें न्हू. देव आमचेर नदर घालता आमकां मान दिवंक, गौरव दिवंक, आमी केल्ल्या बऱ्याक कीर्त, महिमा आनी वैभव आमकां फावो करूंक. देखून आमी वाचता मालाकीच्या बुकान 3ऱ्या वसवरान 16व्या वळीर मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 16. तेन्ना सर्वेस्पराची भिरांत धरून आसलेली मनशां ह्या विशयांत एकामेका लागीं उलोवंक लागलीं आनी सर्वेस्परान चीत दिवन तांचें आयकलें. सर्वेस्पराची भिरांत धरतात आनी ताच्या नांवाक मान दितात. तांचीं नांवां सर्वेस्पर देवाच्या दोळ्या मुखार एका उगडासाच्या पुस्तकांत बरयल्लीं. म्हाका न्हू थोड्यांनी म्हणचें आसा हांवें इतलें बरेंपण केलें देवान पळोवना न्ही गी. हांवें इतलें बरेंपण केलें कोणीय म्हज्या विशयान बरें उलोवना मू. ह्या इतलें बरें केलें हांवें थोडे दीस मात उडास काडलो ताजे उपरांत उडास दवरुना मू. आनी ह्याच दिसांनी एकल्यान म्हाका म्हळें फादर हांवें 10 लाख रुपया त्या इगर्जीक हांवें दान दिल्लो आनी थंयसर एक अपुर्बेचें तें बांदलें इगर्जीन. पूण आतां 20 वर्सां उपरांत एक नवो पाद्रा पायला ताका वतना हांवें दिल्लें म्हणून ताणें तें सगळें बांदाबूच कोसलोन घालें मू. आनी म्हजो तो उगडासच ना मू. थंयसर व्हडल्या एका फातराचेर म्हजें नांव बरोवन घाल्लें हांव डॉनर म्हणून. तो फातर खंय आसा म्हूण गोतना तो मार्बल फातरय ना, म्हजो उगडासय ना. आतां थंयसर आतां नवेंच बांदप बांदलां. म्हाका थोडे फावटी आमकां तशें बगता न्ही. हांवें ताका कितलें कुमक केलें आज तो विसराला म्हाका. हांवें कितलें बरेंपण केल्लें आज कोणीय म्हजो उडास दवरना. पूण म्हाका एक उडास दवरा. कोणें उडास दवरना जाल्यार देव तुजो उडास दवरता. कोणाक विसर पडल्यार म्हाका देवाक विसर पडना. तुवें बांदलें बांदप कोसलोन पडत. तुवें कोणाक कुमक केली जावंक पुरो, कोणाचे काजराची विताक काजर जावंक कुमक केली तें काजरच तुटलें जावंक पुरो. ह्या कोणा एका भुरग्याक शिकोवंक तुवें पयशे दिले आनी त्या भुरग्यान शिकप साकर करना जावंक पुरो. पळय ह्या दिसांनी एक कुटुंब म्हाका येवन रोडोन सांगून आसलें हांवें एकल्याक सेमिनारिस्ताक पाद्र्याक जायचें म्हणून जायती कुमक केली, जायत्या लाखांनी कुमक केली. तो पाद्र्याक सेमिनारीचो शिकलो बरें कर, पाद्र्याक जाल्या उपरांत आमकां मेळोंक येवना देव बरें करूं म्हणून. पूण थोड्या वर्सां उपरांत ताणें पाद्री बनून सोडून गेलो. देखून आमकां मस्त बेजाराय जाता म्हणून तांची बेजाराय उसारूंक लागली. पूण हांवें म्हळें तुमी बेजार पावो नाकात, तुमी बऱ्या मनान दिलां आनी तुमी एका बऱ्या कामाक दिलां. जाणें तुमचें घेतलां तो अनउपकारी जाला जावंक पुरो, पूण देव मात्र सदांच उपकारी, देव सदांच विस्वासी. तुमी केल्ल्या बऱ्यापणाक सरकार वर्ते प्रतिफळ दितलो. देखून त्या मालाकीच्या बुकान सर्वेस्पर देवचें उतर म्हणटा वय तुमी केल्लें बरेंपण तुमची नांवां देवाच्या दोळ्या मुखार त्या उगडासाच्या बुकांत बरोवन गेल्यांत. देखून तुवें केल्लें सगळें बरेंपण ल्हानांतलें ल्हान बरेंपण. आनी जेजू कितें म्हणटा जर तर म्हज्या नांवान तुमी म्हज्या शिसांक म्हज्या पाटलादारांक एक कोप थंड उदक, तें शेळें उदक दिवंक आमकां कांय व्हडले पयशे खर्चाना न्ही. आमच्या लागीं घरांत उदक आसतात पिवंक. कोणी घरा आयलो एक ग्लास बरो करून दोन तांत उदक वतून दिल्यार सरकार प्रतिफळ आसतलो म्हणटा तुमी. तर मोगाच्यान तुवें केल्लें बरेंपण, तुवें केल्लें दान धर्म, तुवें केलो त्याग सॅक्रिफायस जावंक पुरो तुज्या आवय बापायक खातीर ल्हान आसतना, कुटुंबा खातीर, भावा खातीर, भयणी खातीर, व्हड जाल्या उपरांत तुज्या घोवा खातीर, बायले खातीर जावंक पुरो. खंय मार्गार वयतना वळख नासल्या एका प्रायवंताक तुवें रस्तो उतरोवंक कुमक केली जावंक पुरो. कोणा एकल्या भुकेल्या तुजे लागीं आसलें खाता आसतना एक अर्दें आपूल ताका दिलें जावंक पुरो. कोणी विसराल्यार देव विसराना. देखून मालाकीच्या बुकांत थंयसर 4थ्या वसरांत 3ऱ्या वसरांत 14व्या 15व्या वळीर आमी वाचता. मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 14 आनी 15.
तुमी म्हळां कोणें म्हळां थोडे फावटी हांवें म्हळां तुमी म्हळां कितें म्हळां सर्वेस्पराची सेवा करून कसलोच फायदो ना. हांवें इतलें केलें काय फायदो. हांवें इतलें मागलें दिमयेर पडलो सरपडोन मागलें उपास केलो दान धर्म केलें रेतिऱ्यो केल्यो कांय फायदो ना म्हळांक येना तें सांगलां हांवें सांगलां थोडे फावटी चिंतलां तशें. देखून देवाचें उतर म्हणटा सर्वेस्पराची सेवा करून कसलोच फायदो ना म्हणून तुमी तुमच्या काळजांत म्हळां. देवाच्यो आज्ञा पाळून वा दळबारांच्या सर्वेस्परा मुखार खंतीन चलोवन बरें कुमसार जावन रडोन आमकां कितें मेळटा. देखून गरव्यांक आमी आतां सदैव म्हणटा नश्टी मनशां सुफळ जातात देवाची ती परिक्षा करतात आनी तांकां कांयच वायट घडना. आमकां मसर जाता न्ही तुमकां जाला की ना कोणा म्हाकाय मसर जाला थोडे फावटी. अरे हे दवडले कुणीघार बारी बरे अनुभवन आसा तांकां जैलाची शिक्षा जायना. इतले भ्रश्टाचारी राजकीय फुडारी आसात तांच्या घरांत भांगार घुसता खंय. ह्या दिसांनी रेड जाली थोड्यांच्या भ्रश्टाचारी अधिकाऱ्यांच्या घरांत 1 किलो न्ही 10 किलो 20 किलो भांगार. कितलीं वज्रां पयशांच्यो आट्ट्यो 1 करोड 2 करोड न्ही 100 करोड पयशांची रासच आसा. पूण तांकां कांय वायट घडना मू. देवातान पयसवेचे ते गरवी हांकारी तांकां कांय वायट जायना मू अशें आमी म्हळांक येना म्हळां. आनी हे मोगाचें न्हू आमच्या काळजांत कितें आमी भोगता ह्या मतींत कितें आमी चिंता तें सयत देवाक कळी जाता. आनी देखून देवूच मोगाचें न्हू मुंदरसून थंयसर म्हणटा मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 19 18 to 20. मालाकीचो बूक अवसर 3 18व्या वळींतल्यान 20वी वळ पर्यंत. तेन्ना प्रामाणीक आनी खोट्या मनशां मदें देवाची सेवा करतल्या आनी सेवा करनासलेल्या मनशां मदें अंतर आसा म्हणून तुमकां नव्यान कळीत जातलें. हालेलुया. मोगाचें न्हू जेन्ना स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितांत प्रत्यक्ष जातलो तो येतलो महिमेन येतलो तेन्ना कळीत जातलें कोण देवाची सेवा करून जियेलीं कोण देवातान पयस सरोन जियेलीं. खोटे मनीस सर्व्यां बरी नांच जातले. सर्व म्हळ्यार आयकलां तुमी ल्हान आसतना आमी सर्व बुड्डून म्हणटले म्हळ्यार भात लवल्या उपरांत भाताची कणशी पळयल्या न्ही एक व्हडलें झाड तें वयर कणशी आसता आनी तें झाड मुळा पर्यंत आमी कातरूंक प्रयत्न करता पूण जाल्यार इल्ली एक कुडकय ते उरतात मातये भितर मातयेच्या भायर इल्लेशे असतात. अकरेक लुवोन जाल्या उपरांत तो सर्व सयत आमी बुड्डयतले पयल्यान बुड्डून तोय सारें जावच्या खातीर गोरवांच्या जानवरांच्या पांयां तळा आमी आमच्या गोठ्यान घालतले आनी ताचेर गोरवांचें शेण पडटा आसतना बरें सारें जातलें. सर्व्याचें सारें म्हणटा आमी. सर्व म्हळ्यार कांयच बोळ नातलें तें झाड या ती वनस्पती सुकोवन गेल्ली वनस्पती सुकोवन गेल्लें करड तण आनी तो पालो ताका आमी म्हणटा सर्व. खोटे मनीस देवाच्या राज्यांत सर्व्या बरी नांच जातले. जर तर सर्व्याक उजो पेटयला गडये भितर जळटा मात न्ही थंयसर इल्लो गोबर सयत उरना कित्याक तो वाऱ्यार उपच्या तितलो होगूर गोबर जावन आसा. जीं मनशां देवाची कुशी कर देवाच्या उपादेशा प्रमाणे जियोन पवित्रपणान नित्यपणान जियेल्यांत ती सुर्या बरी पर जळटली. हालेलुया. मोगाचें न्हू आमी देवा मुखार वयता आसतना आमचें खोटेपण आमचें नालिसाय आमची पातकां अपराध सगळें ते जेजूच्या आमलेक रक्तांतल्यान शुद्ध नितळ जातलें. कांयच देवा मुखार मेळ्ळें उरना पूण जें कितें आमी केल्लें बरेंपण आसा तें देवा मुखार पर जळटलें. देखून हेब्रेव घरां बरयलें पत्र 4 अवसर 13वी वळ म्हणटा हिब्रूज चॅप्टर 4 वर्स 13 सगळ्या सृश्टेंत देवाच्या नदरे भायर देवाच्या दिश्टी भायर लिपोवन आसलें कितेंच ना. सगळें ताच्या मुखार सोडोवन दवरलेलें बरी आसा. जर तर हांवें बूक तुमच्या मुखार सोडयलो जाल्यार तुमकां स्पश्टतान कळटा सगळीं अक्षरां सगळे अंके तशें देवा मुखार सगळें सोडोवन दवरलेल्या बरी आसा. आनी त्या देवाक आमी आमच्या हर एका करण्याचें लेख दिवचें पडटलें. हिब्रूज 4:13 4 अवसर 13वी वळ. देखून मोगाचें न्हू आमी कितेंय बरें केलां जाल्यार उडासोरा देव तें पळयता. सांत तेरेस जेजूचें ल्हान फूल ह्या संगतींत विशेश तरान तें पातयेल्लें. देखून ताका दोतोर म्हूण नांव दिलें. ताणें तें जायतें शिकलें ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें ताणें PhD केल्ल्यान तें दोतोर जावना. दोतोर म्हळ्यार PhD डिग्री या डॉक्टरेट. ताका पवित्र सभेचो दोतोर म्हणटात कित्याक तें ल्हानपणांतल्यानूच पातयेता की हांव एक ल्हानशी बरी करणी केली जाल्यार त्याग सॅक्रिफिसाची करणी केली जाल्यार तुमी जेजू म्हाका एक गुलोब जावन सरकार इनाम दिता. देखून कोणेंय पळय नासल्यार
कोणी एक प्रायवंत थंयसर बसून आसल्यार ती वचून ताका पियोवंक उदक दिता. तिजें काम न्हय जाल्यार तिची सेवा करता, तिची उस्तरां उमळून तिका दिता, इस्त्री उस्तरां उमळून घालून तिका प्रेस कर म्हळ्यार इस्त्री घालून दिता, तिची उस्तरां धुवन बरीं करून दवरता, तिका तिणें कांय मेळें केलां जाल्यार तिका धुवन नितळ करता, तिका न्हाणयता, तिका लायता आनी कुसनांत तिचें काम न्हय जाल्यार वचून कोणीय पळयनातल्या बरीं करता, कोणाक सांगना ती केलां म्हणून. कित्याक हर एक ल्हान करणी करता आसतना तिच्या मोतींत तें दर्शन ती पळयता की बाळोक जेजू येता आनी म्हणटा, तेरेजा तुवें एक बरी करणी केली, घे हो सर्गींचो सासणीक जिविताचो हो एक गुलाब. आनी अशें गुलाबांची रास ती तिच्या काळजांत अनुभव करता. देखून तिका मेळ्ळें तें नांव, तें एक बिरूद, तें एक तकलें नांव, शीर्षक, इट इज अ टायटल, ल्हान फूल सांत तेरेस. जेजूचें ल्हान फूल, जेजून निरंतर ल्हान फुलां दिवचो अनुभव केलो. तर मोगाच्यान तुज्या जिवितांत बरें केल्ल्यो करण्यो केदाळे ध्यान कर, नियाळ कर मागण्यांत. आनी हर एका बऱ्या करण्याक जेजू तुका एक ल्हानसो गुलाब दिवन आसा. तर कितले गुलाब तुज्या जिवितांत आपणायलाय जावंक पुरो. तर येदोळ पर्यंत आपणावनाय, ह्या आपणायलें तुवें बरें काम केलें, दान धर्म केलें, पूण जर तर तूं पुरपुरलोय जाल्यार हांव इतलें बरें केलें तांणी म्हाका कांय बरें सांगूं ना मू म्हळ्यार तुवें सगळें होगडायल्या बरें जाता. तूं होगडाय नाका. देव तुवें केल्लें हर एक उडास दवरता. देखून किर्तनाचो बूक 30:7 वळ म्हणटा, Psalm 37:5, तुजी वाट सर्वेस्पराशी परती, ताजेर विस्वास दवरू, तो सगळें करतलो. तुजी वाट सर्वेस्पराशी परती आनी देवाचेर विस्वास दवरू आनी तो तुज्या जिवितांत सगळें करतलो. म्हाका सांत भक्ती हंस पातयेले. हांवें पवित्र पुस्तक वाचता आसतना हांवें तें फिलोमिनाक बरयल्लें पत्र वाचचें. तांतूं आवस्वर नात, एकच आवस्वर. सांत पावलान फिलोमिनाक बरयल्लें पत्र. फिलोमन एक ग्रेस्त मनीस जुदेवा पैकी, आनी ह्या ग्रेस्त मनशा जायते गुलाम आसले. ताज्या पैकी एक गुलाम जावन आसलो, ताचें नांव ओनेसिमुस म्हणून. कोंकणीन ताका ओनेझीम म्हणून बरयलां थंयसर, ओनेझीम. हो ओनेझीमान कितें गी एक चूक केली, सोरलें गी, लुटलें गी, काली मोस केलो, ताका धर्न जैलांत घालो बंदडेन. थंय बंदडेन घालता आसतना सांत पावली थंयसर बंदडेंत आसा, जैलांत आसा. आनी जैलांत आसतना ओनेझीम सांत पावलाक मेळटा, ताजे लागीं उलयता आनी सांत पावलाच्या पांयां तळा बसून ताची सुवार्थ आयकता. आनी संपूर्ण तरान तो क्रिस्तांव वळखून एक अपुर्बेस व्यक्ती जाता. सांत पावल तरी मंथनाच्या कुटुंबांतलो, शिकलोलो, भोव प्रवीण, तो निजावन दोतोर, ताका सनद मेळ्ळ्या. तो गमालियल म्हळ्यार नावार्थीक शिक्षका कडचें, गुरू कडची शिकोवण जोडलेलो मनीस. ताका पवित्र पुस्तकाची विशेश जाणवाय आसून तो एक फारीजेव. जाल्यारय ताच्या लागीं एक गुलाम येता आसतना तो ताका गुलामा बरी लेखिना, बगार ताका समया थंय एक भाव म्हूण लेखून ताकाय सुवार्ता प्रकट करता. आनी जेजू थंय ओनेझीमान सोडवण जोडीशें करता. आनी ताची सूक ल्हानशी देखून थोड्याच वेळा उपरांत ताका सुटका मेळटा. आतां सुटका मेळटना सांत पावल ताका धाडटा आसतना तो कितें करता, एक कागद बरयता फिलोमिनाक. आनी तें कागद आज पवित्र पुस्तकाचो एक वांटो जाला, लेटर टू द फिलोमेन. आनी तातूंत बरयता, फिलोमेन म्हज्या मोगाच्या भावा, हांव तुज्या लागीं ओनेझीमा धाडटा, तो तुजो गुलाम जावन आसलो. ताका फाटीं खाण घेवंक तूं तिरस्कार करिनाका. कित्याक आतां तो म्हजो भाव. सांत पावल मोगाच्या एका गुलामाक आपणाचो भाव करून घेता. कित्याक क्रिस्त थंय आयलो, हर एकलो मोगाच्यान आमचो भाव आनी भयण. हांव ह्या दिसांनी एका दुर्बळ्याक काजर जमच्या खातीर कुमक करूंक हांव बायसरलो. कित्याक हांव पयलींच्यान वळखता. ती स्त्री इल्ली मानसीक जावन आसा आनी ती भोव दुर्बळी जावन आसा. तिच्या भुरग्याचें काजर करूंक आसा, तिचे कडेन कांय ना. देखून हांवें एकल्याक फोन कर म्हळें, अशी एक दुर्बळ्या चलयेची एक काजर आसा, देखून तुमकां इल्लें कुमक करूंक जाता गी. ती कोण स्त्री? हांवें म्हळें, ती म्हजी भयण. वय गी भयण गी, ती रक्ता संबंदीन गी म्हण विचारता जाल्यार म्हाका. हांवें म्हळें, वय खंडी जावन आमचे रक्ता संबंदाचे. आनी उपरांत तो कुमक करूंक आनी पुरो ओपवालो कुमकेचे आनी पुरा संगती जातस तो म्हणलो, जाल्यार म्हाका दुबाव जाता न्ही जावन ती भयण गी रक्ताची गी. हांवें म्हळें, आमी सगळीं क्रिस्तांव न्ही गी, आमी सेवचे समया जेजू क्रिस्ताचे मांस आनी रगत न्ही गी. देखून म्हजें तें आनी तुजें तें आसचें रगत समयाचेंच रगत. ते ओ नेगेटीव, ओ पॉझिटीव, ए बी पॉझिटीव जावन ती सगळें समयाचेंच रगत न्ही गी. आनी तेन्ना तो हय म्हूण ओपपालो. हय मोगाचें न्हू, आमी सगळ्यां तें आसचें रगत समया जेजूचेंच मांस आनी रगत. आमी सर भाव आनी भयणी. देखून मोगाचें न्हू, सांत पावल फिलोमिना म्हणटा, ओनेझीम म्हजो भाव, कितेंय तुका देवें आसा जाल्यार तें म्हजेर तूं घाल. हांव येतस म्हाका बंदडेन ती सुटका मेळटस हांव तें फारीक करतलो. पळया
सांग पावलाचें उदारपण मोगाचें कांयच नासतना तो बंदडेंत कश्ट नासा जाल्यार तो म्हणटा भायर येतच हांव खंय तावन म्हणी दान घेवन हांव फिलोमेनाक वनेझीम कितें रीण फारीक करूंक आसा तें हांव फारीक करतलो. मोगाचें न्हू कित्याक आमी अशें करीत जाय. देवाचें राज्य मोगाचें खंय भायर ना, आमच्या भितरच आसा. लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता 17व्या वसरांत 20 आनी वय म्हाका दिसता 20 आनी 3 लूक चॅप्टर 17 वर्स 23 देवाचें राज्य थंय आसा हांगासर आसा म्हण धांवन आसा नाका बकार देवाचें राज्य तुजे भितर आनी तुमच्या मदें तें आसा. आमच्या भितर आसा म्हळ्यार जेन्ना हांव उदार मनाचो जालो, हेरांचे कश्ट पळोवन म्हज्या दोळ्यांनी दुखां आयलीं तर आनी हेरांच्या कश्टांत हांव पावलो तर देवाचें राज्य म्हजें तें आसा, देवाचें राज्य तुजें तें आसा. आनी आमी सांगाता मेळोन दोबळ्या धाकट्यांच्या कश्टांक आमी पावल्या तर आनी आमच्या मदें कोणूच दोबळो धाकटो म्हण लेकीन आसतना आमी सगळे मायामोगान एकवटान जियल्या तर देवाचें राज्य आमच्याच मदें तें आसा म्हणून आमी जाणा जावया. देखून मोगाचें न्हू आमी केल्लें गुठान केल्लें हर एक पळोवन सो देव आमकां प्रतिफळ दितलो. मातेवाचो वांजेलो 6 वसर 18वी वळ मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 18 म्हणटा अशें तूं उपवास करताय म्हण गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक कोणाक कितें कळना जावं दी. जेन्ना गुठान केल्लें तें पळयता तो तुजो सर्गीचो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तर मोगाचें एक घडी दोळे धांपून आमी नियाळ करया. भो मंगळा सर्गीचे बापा तूं म्हाका निरंतरी पळोवन आसाय. हांवें गुठान केल्लें हर एक तूं पळोवन आसाय, उक्त्यान केल्लें परगट केल्लेंय तूं पळोवन आसाय आनी हांवें केल्लें हर एक बरेंपण पळोवन त्या बरेपणाक तूं म्हाका मान गौरव प्रतिफळ इनाम दिवंक तूं राखून आसाय. त्या सर्गीच्या सासणीक जिवितांत तें तूं म्हाका दितलोय. असल्या भरवशान जियोंक म्हाका दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांक फावो कर बापा. असलो भावार्थ असली पाती आनी विसलो विस्वास आमकां दी बापा. कित्याक तुवेंच म्हळाय तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतलोय. वय बापा आमी सत मानता तुजी महिमा पळोवनचे भाग आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो आनी तुमचे सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भो मोगाचें न्हू व्हडा सस्निकायेन दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्यांच्या कार्यक्रमांत तुमी वांटेली जाल्ल्या पासत अखेर पर्यंत पळयल्ल्या पासत हांव तुमकां अभिनंदन पाठयतां. देवाची कृपा आसल्या शिवाय मोगाचें न्हू कोणूच बापा सरशी जेजू सरशी येवंक शकनात. देखून देवानूच तुमकां वेंचलां, देवानूच तुमकां आपयलां. देखून दैवी कलोरेत मेंद्रा केदाळ येया. थंयसर मांगलोर तुमी आयल्यार मांगलोरतावन केवल 30 किलोमीटर उडपिवेच्या त्या हायवेचेरच आसा. मुल्की देंवतच मुल्की तावन केवल 1 किलोमीटर मुल्की पर्यंत तुमकां एक्सप्रेस बस मेळटा. उडपी तावन येवयेत मांगलोर तावन येवयेत मद्यागात तें आसा. उडपी तावन 30 किलोमीटर. तुमी ट्रेनार आयल्यार तुमची ट्रेनी मुल्की रावता. मुल्की स्टेशना तावन केवल 2 किलोमीटर. थंयसर कितले ऑटो मेळटात आनी चलोनी जाय जाल्यार येवयेत लागींच आसा. आनी दिवायन कॉल सेंटरान तुमी मोगाचें वस्तीचेर रेतर केदाराक येत. थोडे फावटी रेतर ना त्या वेळार हांगासर रावन तुमकां खंय दुसरे कडेन पुण्यक्षेत्रांक भेट दिवंक आसा, खंय तुमचो दुसरो वावर करूंक आसा जाल्यार हांगासर जायते रुमां आसात. ह्या भोव पवित्र वातावरणांत ध्यान मागणें नियाळ करनी तुमचो वेळ करशीत. व्हडा मोगाचें आनी मानाचें आपोणें तुमकां समेजता. आमचो सगळो विवर हांगासर आसा. म्हजें फोन नंबर हांगासर आसा. सगळा वेबसायट आसा www.dccmulki.in. हांगासर तुमकां विनवणी धाडूंक जातात, मिसाची त्या सवां धाडूंक जातात, वय लव ऑफरींग मोगाची काणीक धाडूंक तुमकां जातात. आमचे व्हिडियो आनी सगळे पळोवंक जातात. मोगाचें न्हू केदाळ येया, बरेंपण जोण घेया आनी समियाच्या येण्याक आमी एक बरी तयारी करया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. नाताला फेस्त येता आसतना तुमकां व्हेरी हॅपी मेरी क्रिसमस. जेजू बाळकाची विस्नार आशिर्वाद मागता. नवें वर्स येता आसतना समृद्धीचें ग्रेस्तकायेचें सर तुमची स्वप्नां जारी जावचें जुबलेवाचें नवें वर्स 2025 हांव तुमकां मागतां. तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सन्या समेस्तांक म्हजे नामान आनी प्रणाम.